म्हणटा पार्ट दाखय तुका बाकी ते म्हणटा प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार करा बट ते म्हणटा वी आर 4 lakh strong family in Goa and 14 crore across India think twice act responsibly in future धमकी भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक धमकी दिता जशें क्रिमिनल्सांक दिली आनी क्रिमिनलांक हे करून घातले तेच भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईट कॉलर्ड ऑफिशियल ट्विटर हँडल गोंयकारांक धमकी दिता गोंयचे पॉप्युलेशन 17 लाख लास्ट सेन्ससा प्रमाणे 2011च्या आणि आज 25 20-22 लाख पर्यंत मायजूय जाला असू शकता सो 17 लाखूच घेऊन चलया आणि आज ते म्हणटा की आमची फॅमिली ही 4 लाख फॅमिली तुमका जर प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार लक्षात दवरा की 4 लाख फॅमिली तुमका धमकी दिता आता What about that 13 lakh family जे गोंयकार आसा आणि जे अख्खे 17 लाख गोंयकार आसा तांकां जे गोंयांत घडलें ते बरें दिसलें तांकां ज्या तरेन गोंयांत क्रायम घडटा ते बरें दिसता हाजेर केन्ना उलयले तुमी भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या क्रायम सिनाचेर उलयल्या केन्ना उलयल्या काल तुमी उलयले काल गोंयांत जे ऑपोजिशन आसा लोक आसा एक्टिविस्ट आसा गोंयकार एकवटले काल जे आझाद मैदानार उबे आशिल्ले जे 4 पर्यंत वतान बसून प्रोटेस्ट करताले ते एका पार्टीचे मनीस नासले ते गोंयकार आसले हांव गोंयकार म्हणून थंय बशिल्लो ज्या तरेन क्रिमिनल आज मोकाट सुटल्या ज्या तरेन आज लॉ अँड ऑर्डर जे आमी म्हणटा ते कशे तरेन फेल जाला ताचे विरुद्ध आम्ही प्रोटेस्ट करताले आम्ही फक्त रामा खातीर उबे नाशिल्ले पण प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले जे आज भिल्यात आनी तांकां तुम्ही धमकी दिता तुम्ही आमकां धमकी दिता 4 लाख फॅमिली आसा मात तुमची आनी कोटीची फॅमिली आसा येयात आमचेर मोर्चा घेवन येयात धमक्यो दिवपाक पयली धमकी दिवच्या पयली विचार करात की 17 लाख गोंयकार आसा 13-14 लाख गोंयकार आसा ते तुमकां वोट करना तांकां तुमी नाका काल तुमी फक्त एकाच गोष्टी खातीर भिले की सगळे विरोधक एकवटले काल तुमी एकाच गोष्टी खातीर भिले की गोंयकार एकवटले आनी गोंयकार एकठांय जायत जाल्यार कितें जाता ताचो प्रत्यय तुमी काल पळयलो काल आमी जो प्रोटेस्ट केल्लो तो सकाळी 11 सुरू जालो मायंड प्रोटेस्ट वी वर टॉकिंग सगळे लोक उलयले आणि आम्ही एकूच मागणी केली की सरकारान हाजेर कारवाई करची आम्ही प्रयत्न केलो डीजीपीक मेळपाचो डीजीपी खंय तरी गव्हर्नराक एंटरटेन करतालो डीजीपी सपोज टू मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा ही वॉज एंटरटेनिंग गव्हर्नर आज प्रोबेबली आम्ही थोडो विश्वास करता की जे अरेस्ट जाले आणि पुलिस डिपार्टमेंट हॅज बिकम एक्टिव्ह अँड वी आर होपिंग अँड वी बिलीव that the investigation is going in the right direction and बाकीचे जे ट्रूथ आसा ते अनर्थ जातले म्हणून पण बीजेपीन आमकां धमकी दिवची न्ही काल जो प्रोटेस्ट जालो हो फेलियर आशिल्लो सरकाराचो खंय ना खंय तरी आनी ताका लागून लोक एकवटले आनी आमी जो प्रोटेस्ट करतालो तो कोणा खातीर आशिल्लो आज बीजेपीचे हँडल्स 1-4 इंटरव्यू घेतल्या कोणाचे आनी सांगता की लोकांक त्रास जाले म्हणून काल जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो लोकां खातीर आशिल्लो हय रस्ते बंद जाले हय थोडोसो त्रास जालो पण ते करता आसतना आमी एक गोष्ट लक्षात घेतली की स्कुलाचे भुरगे जे घरा वताले तांकां धाडले रस्ते ओपन करून धाडले आनी ती काळजी प्रत्येक प्रोटेस्टरान घेतली कांय सिंगम पुलीस ऑफिसरान प्रोटेस्टरांचेर अटॅक करपाचो ट्राय केलो आमचेरूय अटॅक करपाचो ट्राय केलो म्हजेर अटॅक जालो आमच्या आमदाराचेरूय अटॅक जालो लोकांचेरूय लाट्यो पडल्यो पूण हे कोणा खातीर हे आशिल्ले गोंयच्या लोकां खातीर गोंयकारा खातीर कारण रामाच्या जाग्यार खंयचोय गोंयकार आसूं शकता हांव आसूं शकता श्रीकृष्ण आसूं शकता तुमी जे मिडियावाले आसात ते आसूं शकता तुमकां धमक्यो येतात तुमकां ऑफिशियली धमक्यो येतात रस्त्यार येना बरोबर सगळेच हांसले खंय ना खंय तरी मनांतल्यान कारण हे सत्य आसा जे आमी आज हांगा उलयता ते सत्य आसा पूण आनीक 1.5 वर्सांनी इलेक्शन आसा लक्षात दवरा सगळ्यांची गरज पडटली तेन्ना धमक्यो येवच्यो ना पूण लक्षात दवरा
4 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पार्टी तुमकां धमक्यो दिताल्यो 4 वर्सां, त्यो धमक्यो लक्षांत दवरा. जेन्ना लोकांचो आवाज तुम्ही जावचो पडटलो, लोकांचो आवाज प्रत्येक मिडियावाल्यान जावचो पडटलो. काल आमी लोकांचो आवाज म्हणून वयर सरले, काल आमी लोकांचो आवाज जावन रस्त्यार बसले आनी लोकां खातीर बसले आनी ताका लागून जांकां त्रास जाला तांकां आमी पांया पडून क्षमा मागतात. पण हे जर करनाशिल्ले जाल्यार सरकाराक जाग येवची ना. आनी म्हणूनच भारतीय जनता पार्टी जेन्ना भिता तेन्ना एक तर पुलिसांक समोर करता नाल्यार धमक्यो दिता. तुमच्या धमकेक आमी भिना. जो काल तुम्ही धमक्यो दिली, जी लोकांक धमकी दिली ताका आमी भिना. आनी तुम्ही तुमच्या ट्विटर हँडलार कितलोय फॉल्स प्रोपगंडा चलया तुम्ही दिल्या. भिवपाची गरज आसा. वी आर कीपिंग फेथ इन पुलिस डिपार्टमेंट रायट नाव that they are going in the right direction and doing whatever that is needed. But this all happened after we sat there for protest. आमकां रस्त्यार येवचें पडलें कारण खंय ना खंय तरी पुलिसांक आपलें काम सरळ सकट सारकें करूं नाशिल्ले आनी सांज मेरेन जाता म्हणसर पुलीस मागीर जागे जाले आनी बाकीचे सगळे आज एक्यूज अरेस्टेड आसा. Let us hope that everything goes in the right direction and the real people behind this crime, the kingpin or whoever that we believe behind this crime, are all arrested and the logical जे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ते जातले आनी प्रॉपर चार्जशीट जातली. हे अश्योरन्स काल आमकां मेळ्ळा आनी we believe in that assurance. We will give that time to police department to get that investigation done properly so that घाई गडबडीन आमी खंय पापड शेकपाक येवना. जेन्ना आमचेर काम रजिस्टर जाता तेन्ना लोक बीजेपीचे लोक आपले पापड वाचताले त्या गरमेचेर. पण इन्व्हेस्टिगेशन कशें फेल तातल्यान दिसून येता आनी फेक कितें आसता पळय ते तातल्यान दिसून येता. पूण हे बीजेपीचे पापड काल मोव पडले कारण लोकांनी कुरकुरीत जे प्रोटेस्ट आसा तो काल कुरकुरीत आमी दिलो आनी ताका लागून बीजेपी भिल्या. मास्टरमाइंड कोण तो सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यांक खबर, पूण कोणेनूच नांव घेवना. पूण तुमी अशें पुलिशेक तरी नांव दिलां ते मास्टरमाइंड कोण तो. पयलीं म्हणजे एक गजाल अशी आसा, हांव क्लियर कट सांगपाक सोदता तुका की म्हज्या तोंडांतल्यान मास्टरमाइंड कोण हाजें उत्तर किंवा प्रश्न आमी खंयच उलोवना. जे कोण मास्टरमाइंड कोण म्हणून खबर आसा म्हणटा तांकां पुलीस स्टेशनान म्हाका दिसता आपोवचें पडटलें आनी तांकां विचारचें पडटलें की तांकां खबर आसा दिवचें म्हणून. हेणेन म्हटलें सो ताणें वचचें आनी कोणी म्हणला ताणें वचून सांगचें की कोण मास्टरमाइंड आसा तो. गजाल ही आसा की कालचो जो घालो आशिल्लो तो गोंयकारांचेर आशिल्लो आनी तो गोंयकारा विरुद्ध जो ज्या तरेन क्रायम चल्ला ताचे विरुद्ध आशिल्लो आनी आमी थंय गेले आनी आमी थंय गेले कारण गोंयकारा खातीर आमी आशिल्ले. पुलीस आज इन्व्हेस्टिगेशन करता. पुलिसांक फ्री हँड मेळपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. खंयच पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जायनासतना पुलिसांक तें इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें आनी आमी तो तांकां टायमूय दिवचो पडटलो. पण राजकीय जेन्ना स्टेटमेंट येता, राजकीय जेन्ना खंयचें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसपाक जायना आनी हे इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसपाक जायना. आमचो जो पुलीस डिपार्टमेंट आसा अजून पर्यंत पॉलिटिकली मोटिवेटेड आशिल्लो. आय बिलीव स्ट्रॉंगली दिस टायम दे हॅव लर्न देयर लेसन्स एंड दे विल इंडिपेंडेंटली इन्व्हेस्टिगेट दिस मॅटर. तितलो तरी विश्वास सध्या आमी पुलिसाचेर करूया. जरी आमकां ना, जरी आमचो विश्वास प्रत्येक फावटी ते मोडत आसता, पण ह्या फावट I believe there should be investigation which is independent, which should be fair. आणि ज्या लोकांक तांणी अरेस्ट केला तांचे कडल्यान तांचे जे खरे आसा सत्य आसा ते भायर काडपाक जाय. आय बिलीव ज्युडिशरी has a role to play as far as this entire matter is concerned at the end of it. चार्जशीट जी फायल जातली ती अशे तरेन फायल जावपाक जाय की there should be conviction, there should be serious punishment for the wrongdoers. सगळे सीसीटीव्ही आयला, सगळ्यांचे तोंडां दिसल्या, कोण कोण आसा ते खबर आसा. सो तांकां अशे तरेन जावपाक जायना की मिस्टेकी खातीर बेल जाली, मिस्टेकी खातीर एक्विटल जाले. सो दिस इन्व्हेस्टिगेशन नीड्स टू बी गोइंग इन द रायट डायरेक्शन एंड आय थिंक as people's representative and Goa's representative, we are all responsible to give the right evidence to police. एक गजाल हांवूय मेन्शन करता. आमकां सगळ्यांक रियलायज जाता आनी आमी सगळे अंडरस्टँड जाता गोंयकार की ज्या भशेन इव्हेंट जालो, ज्या भशेन तो अटॅक जालो, तो अटॅक वॉज नॉट, देर इज नो पर्सनल. आमी जितले आमी रामा कडेन उलयला जावं जें कम्युनिकेशन जालां तातूंतल्यान एक गोश्ट समजून येता की ते पर्सनल एनिमिटी कांयच ना. पर्सनल एनिमिटी जेन्ना ना आनी एखादें गँग जे हिस्ट्री शिटर आशिल्ले, एक बरोबर काम करपी लोक पुलिसीन सांगता, स्वता सांगता. डीजीपी जरी म्हणटा की गोंयांत गँगा ना, तरी पुलीस हे एक्सेप्ट करता की हे एक बरोबर काम करपी आनी हे हिस्ट्री शिटर. हे
हे जेन्ना एकट्यान येवन एखादो अटॅक करता तातूंत क्लियर कट लक्षात येता की दिस वॉज अ गँग एक्टिविटी, दिस वॉज इनिशिएटेड. कित्याक गँग केन्ना काम करता अशें जे जितले इन्सिडंट्स गोंयांत आतां जावपाक लागला ते गँग जे झगडी जावपाक लागला तातूंतल्यान आमकां लक्षात येता की गँगाचो प्रभाव, गँगाचें वर्किंग हे गोंयांत आसा आनी तांकां जे लोक ऑपरेट करता ते कोण ऑपरेट करता हें सोदून काडपाचें काम म्हाका डेफिनेटली पुलीस डिपार्टमेंटान करपाक जाय. पूण पुलीस डिपार्टमेंट तो पर्यंत करपाना कित्याक डीजीपी सांगता की गँग ऑपरेट जायना. जर तो एक्सेप्टच करना की गँग ऑपरेट जायना जाल्यार तो कसो सोदून काडटलो. म्हणून पुलिसेन सगळ्यात पयलीं एक्सेप्ट करपाक जाय की देर इज गँग्स आर ऑपरेटिंग इन गोवा अँड दॅट्स वाय दे हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट थॉरली अँड फायंड आउट द कल्प्रिट. ओके, अमित पॉलिटिशियन म्हणून न्ही, एक एडवोकेट म्हणून तुमकां प्रश्न आहा. जो नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट म्हणटा तो कोर्टान स्टँड जाता, लायलो सुद्दां जाल्यार तो कोर्टान स्टँड जातलो. नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट जो आसा पळय ताका एक पर्टिक्युलर प्रोसिजर आसा. म्हाका दिसता काल खुबश्यो गजाली अश्यो उलयल्यो गेल्यो की जाका कायद्याचें बेजीस नासता. नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लावच्या पयलीं क्रायम जो इन्व्हेस्टिगेशन आसा, क्रिमिनल रेकॉर्ड्स आसा, एंटीसिडंट्स आसा ते एकठांय करचे पडटा. देर इज अ नोटीस विच हॅज टू बी इश्यूड, देर इज अ टायम पिरियड फॉर दॅट नोटीस आनी तो टायम पिरियड पर्टिक्युलरली फॉलो करना जाल्यार टेक्निकल ग्राउंड्सांचे जजमेंट्स आसा सुप्रीम कोर्टाचे, आमचे बॉम्बे हायकोर्टाचे, गोवा हायकोर्ट म्हणजे बॉम्बे बेंच ऑफ गोवा हायकोर्ट, गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट हांचे सुद्दां जजमेंट आसा जातल्यान हे क्रिमिनल जे NSA लायिल्ले आसा ते सुट्टा. गोंयांत 96 लागिल्लो, ताच्या मागीर 5-6 वर्सां 44 लागलो. आनी एक एडवोकेट म्हणून सांगता NSA जर लायतलो, NSA जर सिस्टमॅटिकली लायतलो जाल्यार ताका प्रोसिजर जर फॉलो करना देन इट विल लीड टू अल्टिमेटली नाचक्की जाता सरकाराची आनी पुलिसाची. सो ते पर्टिक्युलरली फॉलो करते जाल्यार फूल प्रोसिजर फॉलो करचो पडटलो. सो NSA कॅनॉट बी जस्ट इम्पोज बिकॉज समबडी इज आस्किंग अँड समबडी हॅज अश्योर्ड की हांव लायतलो म्हणून. NSA लायतलो जाल्यार कायदेशीर जो प्रक्रिया आसा ती पूर्ण करची पडटा अँड इट इज व्हेरी स्ट्रिंजंट, इट इज स्ट्रिक्ट बिकॉज द लॉ इज स्ट्रिक्ट. तातूंत भितर 3 ते 6 म्हयने बेलूच जायना. सो प्रश्न हो आसा की लायता आसतना लावपाक जाय म्हणून लायली, लोकांक खुश करपाक खातीर लायली, लिप सर्वीस म्हणून लायली, जाल्यार ते जावचें ना. There has to be a procedure which has to be followed, and when political statements are being made across political spectrum, including ruling कि आम्ही हय म्हणटा म्हणून लायतले आनी लायतले, जाल्यार it is only false propaganda. It should not be done. We as opposition should also act responsibly and understand the legal aspect of anything that we are talking about. May it be criminal investigation or charge sheet. लोक प्रोटेस्ट करपाचो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनान दिला, तो आम्ही काल केलो. आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अशा खातीर घेतली कारण बीजेपी ज्या तरेन वागली, काल ज्या तरेन लोकांक तांणी धमकी दिली ताच्या खातीर आज प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. बाकी आय बिलीव दॅट इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी कंप्लीटेड इन द रायट डायरेक्शन and if it is not going in the right direction, it is required by a home minister to give that direction and the chief ministeraची ती जबाबदारी आसा. काल जेन्ना डेलिगेशन ऑपोजिशनाचे मेळ्ळे, काल जेन्ना डेलिगेशन एक्टिव्हिस्ट पयली गेले, आमकां तांणी मागीर आपोवन हाडले, तेन्ना ताणें एक अश्योरन्स दिला की इन्व्हेस्टिगेशन विल नॉट बी इंटरफियर. पुलीस डिपार्टमेंटाचे थंय लोक आशिल्ले, तांकां ताणें डायरेक्शन दिला की नो वन शूड बी स्पेर्ड. एज द हेड ऑफ दिस स्टेट आय बिलीव दॅट येस वॉट ही सेड इज रायट. पण हाचो अर्थ असो न्ही की वी विल बी लॅक्स. We will follow up with the investigation and how police are doing this investigation. Opposition म्हणून ती आमची जबाबदारी आसा, एक गोंयकार म्हणून आमची ती जबाबदारी आसा, एक लॉयर म्हणून म्हणजे मातशी आनी मातशी चड जबाबदारी आसा आनी एक लॉयर म्हणून हें सांगून दिसता की मिस्टेक करनाका, कायद्यान त्रुटी दवरनाका. मॅक्सिमम वेळ आजकाल जाता तो ह्या खातीर जाता की पुलीस डिपार्टमेंट खंय तरी डेलिबरेट लॅक्स आसता किंवा मिस्टेक करता किंवा अनट्रेन्ड आसता. And we have seen it with the recent appointment. Most of them who have taken charge as PSIs have paid money to get there. And ताका लागून डिपार्टमेंटाची परिस्थिती आज अशी आसा की PI has to be scared of a PSI. This is a status. DYSP has to be scared of a PSI who has recently joined because खंयच्या तरी मंत्र्यामार्फत आयला आणि ताका लागून डिपार्टमेंट खंय ना खंय तरी कमी पडटा अशें आमकां दिसता. पुलीस डिपार्टमेंटान भरपूर हुशार लोक आशिल्ले. हांव तुमकां नांवां घेवन सांगता, LM Desai ही नांवां जी आशिल्ली पयलींचे ते सगळे जे ऑफिसर आशिल्ले, ऑल दीस ऑफिसर्स वर गोइंग इन अ रायट डायरेक्शन. They knew how to investigate. I am not saying Goa Police Department does not know how to investigate. Goa Police Department has competent officers पण गुड्ड्याक मारल्या आणि police station in charges are those who are wanted by the ministers or MLAs in their particular constituency. हे जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन रायट डायरेक्शनान वतले तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जातलें. पॉलिटिकल इंटरफेरन्साक लागून खंयच कमी पडपाक जायना पुलीस, ही आमची मागणी आसा. आम्ही काल एक स्टेटमेंट केला सीएम डन वन स्टेटमेंट की दिस
रविंद्रराव तेजे पयलीं म्हाका सांग तुवें इन्व्हेस्टिगेशन सगळें सारकें जाता म्हटलां सो हांवें जाता म्हणून ना. हांवें म्हटलें सागळे ट्रॅकार going in the right direction. Right direction. After the arrest and it should go in the right direction. बरें पूण म्हाका सांग पळय आतां जे मंडे तुमी बंद करपाचें आसा पळय सो ते बंद जावचें ना. करपाचो म्हणून आमी जेन्ना स्टेटमेंट सकाळी म्हणिल्ले की विचार करया ह्या गोष्टीचो हो केन्ना आशिल्लो जेन्ना सगळे अरेस्ट जावन आशिल्ले. काल सगळे अरेस्ट जाल्या ताच्या मागीर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जे लिडर्स आशिल्ले आमचे आय थिंक इट्स अ डिसिजन विच इज टू बी कलेक्टिवली टेकन इफ इट वॉज रिक्वायर्ड. म्हाका दिसता काल अरेस्ट जाल्या उपरांत काल पूर्ण दीस एसपीन सांगलें की आमकां टायम मेळना इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कारण आमी थंय आशिल्ले म्हणून. आय थिंक वी शूड गिव दॅट टायम टू पुलीस टू इन्व्हेस्टिगेट इन द रायट डायरेक्शन. अशें न्ही की आमी मस्ती केल्या आमी प्रोटेस्ट केला आमी बंद केलें आनी इन्व्हेस्टिगेशन हॅम्पर जालें. द बेसिक हें की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय. जांकां धरला तांकां तांचेर प्रॉपर कारवाई जावपाक जाय. ताचे किंग पिन जर कोण आसा ताचे भितर कोण व्हडले मनीस धाकटे मनीस कोणीय आसूं प्रत्येक जाण should be booked and brought before the law and people should know about it. So तातूंत खंय मिस्टेक जावपाक जायना. Let us not politicize this issue. आनी जर बीजेपी धमकी दिता जाल्यार ती बीजेपीच्या धमकेचेरूय कारवाई जावपाक जाय. दिस इज अ सटल मेसेज वीच बीजेपी गेव येस्टरडे. प्रोटेस्ट करत जाल्यार आमचे 4 लाख तुमचेर हे करतले म्हणून. तशें श्रीकृष्णान सांगला व्हेरी एलेबोरेटली एज एक्सप्लेन. 4 लाखान तुमकां तुमचे मंत्री सापडना तुमचे MLA सापडना इम्पोर्ट करचे पडटा. व तुमचेर जो अन्याय जाता ताजो राग लोकांचेर काडनाका. तो तुमच्या भितर फॅमिली भितर डिस्प्यूट जे आसा ती तुमची सॉर्ट करा आणि 4 लाखान इनकॅपेबल लोक आसा म्हणून इम्पोर्ट करचे पडटा ते श्रीकृष्णान सांगला ते लक्षात दवरा. यू आर इनकॅपेबल. युअर पार्टी फाइंड्स यू इनकॅपेबल. बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक तांची पार्टीच व्हॅल्यू करना गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू करतले हें पयलीं लक्षात दवरा आनी इंट्रोस्पेक्ट एंड देन गिव धमकी टू अस. आमी वी आर कॅपेबल. वी आर रेडी टू स्टँड बाय 30 लाख पीपल अँड वी आर रेडी टू स्टँड बाय 17 लाख गोंयकार जे आसा तातूंत तुमी येता. कारण तुमचेरय फाल्यां अन्याय जावपाक शकता. 2019 जो कार्यकर्त्याचेर हल्लो जाल्लो तो तुमचो कार्यकर्ता आशिल्लो. ताका खिळे मारिल्लो तो तुमचो कार्यकर्ता आशिल्लो. पयर जर रस्त्यार मेला जो हायवेचेर मेला निसरून पडून ट्रकापणाक तो तुमचो मनीस आशिल्लो. तो गोंयकार आशिल्लो. तो ताजे छक्को नाशिल्लो शिक्को नाशिल्लो कमळ किंवा झाडू किंवा हात म्हणून. तो एक मनीस आशिल्लो. तो कोणाचो तरी पूत आशिल्लो. तो कोणाचो तरी भाव आशिल्लो. लक्षात घ्या हे 4 लाखान तुमचे आवय बापूय भुरगे भाव तुमची बायल तुमची सगळी फॅमिली आसा तांकांय ह्या गोष्टीचे त्रास जाता आनी हो जो हल्लो जाला तो तुमचेरूय जावपाक शकता. लक्षात दवरा हे पयलीं जेन्ना तुमी हे आमकां सांगता तेन्ना धमकी दिता ती धमकी कर आनी दवर आनी फ्रेमीन लाय आनी गिफ्ट कर तुमच्या प्रेसिडेंटाक. थँक्यू. Amit, CM does the statement कि no more gundagiri in future. So what do you like to say about that? बीजेपीचेच गुंडे No. बीजेपीचेच गुंडे 2003 2034 पयलीं सांगिल्ले की हांव तुमकां एक उत्तर दिता म्हणून की नोव्हेंबर पर्यंत गोंयान खंयचेच खड्डे उरचे ना. बरोबर. आज तसोच स्टेटमेंट आसा. आय बिलीव दॅट गुंडा हो जो गोंयान आज तयार जाला तो पॉलिटिकल गुंडा आसा आनी सगळ्यांत व्हडलो गुंडा जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्सांनी आसा. सेल्फ एक्लेम गुंडा आसा म्हणून सांगतात. तुमकां सांगला मरे ताणें ही सेड आय एम गुंडा. ताका पयलीं घरा बसय. ताका मंत्रीपद दिवपाचें आशिल्लें तें. गुंडागिरी करतात कोण आज मंत्री करता हे आमचे आमदार करतात आनी हे सेल्फ एक्लेम तुमकां सांगला ताणें आपूण गुंडा म्हणून. ताका पयलीं घाला भितर मागीर उलया आमी. थँक्यू. थँक्यू.